हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर ओमकार हत्ती आता गेले 2 महिने पयलीं तो गोंयान येयलो. त्याच्या उपरांत मागीर करता करता महाराष्ट्रान गेलो. आता तो बांदा एरियान थंयसर आपले वास्तव्य करून आसा. आता तो चुकोन भटकोन हेवटेन येयल्लो आसा. प्रायवेट झू आहा थंय धाडपाचें कितें उलोवप चालू आसा. हांव कितें म्हणटा, ह्या आमच्या गोंयच्या आनी महाराष्ट्राच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एका हत्तीक हँडल करपाक जायना. तेका परत तेंच्या जो कळप आहा तेंचो कितें त्या कळपान तेका धाडपाक जायना. जर तुमचे कडेन जर ही कामां जर जायना न्हू जाल्यार तुमी रिजायन करा आनी सायडीक बसा मरे. जे टॉप ऑफिसर्स आहात ते आनी जे मिनिस्टर्स आहात ते तुम्ही उठसूट सगळे हत्तींक काडटान प्रायवेट झून धाडटले. म्हटल्यार जंगलातली जनावरां जी भायर सरतली न्हू ती सगळी प्रायवेट झून धाडटले. बाबडो तो चुकोन हेवटेन पावलो, गोंयान पावलो आनी भटकोन आता तो भोंवत आहा. वाट विचारला कितें प्रॉब्लम ते बाबडे तेचे तेकाच खबर आसतले. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक अक्कल ना. आता तुम्ही जंगलां काबार केली मरे, सगळे सोपयले मरे तुम्ही. म्हणून आयज त्या जनावरांचेर ती पाळी येयली मरे. कित्याक बिबटे भायर सरतात, कित्याक वाघ येतात आमच्या लोक वचून कुत्र्यांक व्हरतात, कित्याक ब्लॅक पॅन्थर बीन आहात ते आमच्या गाडये पोंदा येवन मरतात, कित्याक हे रानडुकर बीन आता तेंचे हे वाडलेले आहा आमच्या लोक वस्तीन, कित्याक गवेरेडे फोंड्या पावतात, कित्याक ही जनावरां येतात. सावंतवाडी महाराष्ट्रान गवेरेडे येतात कितें. आणि आयज हे सरकार जे कोण वन्यजीव जे आहात तांकां उठ सूट तुम्ही घालतले आनी तेंची पोटां भरतले रे. तुमकां स्वता डिसिजन घेवंक कळना. तेका व्हरांनी जंगलान घाला मरे फुडें भितून. तेचे जे बाकीचे हत्ती आहात तेंच्या बरोबर कळपान धाडा तेका. फक्त राजकारण करा आनी कांय ना. तुमची फक्त पोटां भरा. जर हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आहात तेंचे कडेन ओमकार हत्तीक सांबाळपाक जर जायना तुम्ही रिजायन जाय आनी घरा कडेन बसा. टायमपास करतात ते आतां 2 महिने जाले. डिसिजन घेवपाची कॅपॅसिटी ना तुमचे कडेन. तुमचे कडेन सगळे कडेन वाट लावन सोडलेली आसा. एक हत्तीक सांबाळपाक जायना जाल्यार फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आनी कितें करतले रे. कितें करतले हत्तीक सांबाळपाक जायना जाल्यार. गोंयच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जावंक ना, महाराष्ट्राच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जावंक ना. आतां रे तुमचे जायना तितकें सगळे व्हरांनी प्रायवेट झून घाला थंयसर. म्हाज्या हिसपान जाल्यार महाराष्ट्राच्या आनी गोंयच्या लोकांनी हेचो निशेध करपाक जावो. आनी ते हत्तीक पळय जंगल हे तेंचें घर न्हू ते बंदखणीन तेणी त्या झेलीन घालपाक तेका कितें क्रायम करूंक ना तेणी. कितें तेचें कितें तरी पर्सनल आसतलें. आमचे जशे पर्सनल आसता न्हू तेचें कितें आसतलें. सो तेका व्हरान तेंच्या फॅमिली कडेन पावया. त्या पयलीं कोल्हापूरचो एक हत्ती येला तेंच्यांनी. हे फक्त आयज जे सरकारान मंत्री बसल्यात न्हू हे व्हडले बिझनस लॉबीक सपोर्ट करपाक बसले. अरे जर हे सगळे व्हडले बिझनस लॉबी प्रायवेट झू घालूंक लागले जंगलातली जनावरां व्हरून ते आपले झून थेयतले मरे थंयसर आनी आपूण बिझनस करतले मरे. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांव एक रिक्वेस्ट करता महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की हो जो ओमकार हत्ती आहा तेका सुरक्षीत त्याच्या कळपान पावोवपाचो आनी लोकांनी हेचेर आवाज उठोवपाक जावो. देव बरें करूं.